तुम्ही फाटले फाट म्हणले तुमचे लास्ट इलेक्शन म्हणून अशें तुमकां कित्याक दिसता? अशें आतां जवळ जवळ 25 आणि 30 वर्सां हे जिवनात तो खूब पिरियड जाला म्हणून आतां एक नवीन रक्ता आमी हें दिवंक जाय, संदी दिवंक जाय. तातूंत नवे जोमान आज हें फुडें पावलां ते आनी इल्लेशे जोमान फुडें काम करतले आनी म्हणून पार्टी कडल्यान हें करचे पेक्षा आपणेच आपली तयारी दाखोवप हें बरें. आतां हें म्हजें मत आसा. पार्टी जें कितें आहा तें ठरोवपाक मोकळी. पार्टीचें हांव डिसिजन घेवंक शकना. म्हजे परीन हें बाबा म्हजी तयारी ही आसा. तुमी आतांच म्हणजे फाल्यां इलेक्शन येयलें तेन्ना नाका, तर आतांच 5 वर्सां पयलींच हांव सांगता की फुडले तुमी नवीन कॅन्डिडेटाची तयारी करची म्हणून हांवें पार्टी कडेन रिक्वेस्ट केला. आतां रिक्वेस्ट मानप ना मानप ही तांची जबाबदारी आसा आनी म्हजी भुमिका हांवें क्लियर केल्या. सो तुमची आतां लिगसी तुमी तुमच्या चेड्या कडेन ना अशें काय ना अशें ना आमी ते जर आशिल्लें जाल्यार तो कुमारजुंचो आमदार जावपाचो. पूण पार्टीन ठरयल्लें ना हाज्या मंत्र्याच्या भुरग्यांक तिकेट दिवप ना. वी एक्सेप्टेड दॅट. आनी म्हणून तुमी म्हणटा तुमी रिटायर म्हणजे नाका म्हणटात स्वता टिकेट मागीर आपल्या चेड्याक दिवं अशें ना अजिबात ना आमचे आज्या पणजेची प्रॉपर्टी न्ही. ते प्रत्येकाच्या कॅलिबराचेर प्रत्येकाच्या प्रयत्नाचेर तो फुडें येवंक जायो आनी तशेंच करा. आमी केन्ना म्हजो भुरगो म्हणून किंवा म्हजें कुटूंब अजिबात अशें आसचें ना. पार्टीक स्वतंत्र आसा. खंयचोय उमेदवार जो बरो रिजल्ट भारतीय जनता पक्षाक दितलो तो ताणें हाडप तातूंत कांय. आनी आमी जिवान जीव आसे पर्यंत जीव तोडून तांकां काम करीत रावतले.